37 नॅशनल गेम्स हे ज्यो आतां गोंयांत जावपाचे आसा ताका लागून गोंयभर सज्ज तेची तयारी चालू आसा आणि त्याच प्रमाणे हितूंतले काही इव्हेंट आहा ते फोंड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर तशेंच GEC ग्रावंडाचेर जावपाचे आसा. त्याच पार्श्वभुमीचेर आयज स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी सगळी टीम आयज येवन ताणी परत एकदां पाहणी करून गेल्ले आसा की हांगासर जो स्विमींग पूल आसा आणि मेन म्हणल्यार जे मॉडर्न 10थांतलो जो इव्हेंट आसा ह्या फावट नवोच ह्या नॅशनल गेम्साक एड केल्लो आसा आणि तेज्या लागून जी गोंयची टीम आसा आमची त्या गोंयच्या भुरग्यांक आयज तेणी किट्स प्रोवायड केल्ले आसा आणि तशेंच तांकां चॅर केल्ले आसा की ह्या वर्सा ह्या नॅशनल गेम्सान तेणी बरे तेंच्यांनी गोल्ड मेडल हाडून दिवचे म्हणून गोंया खातीर. आमी एक सायडीच्यान पळयता स्विमींग पूल सगळो रेडी आसा गेम्साक लागून 26 हांगासर 7 सुमार ह्या नॅशनल गेम्साचें इनॉग्रेशन जातलें. तेज्या उपरांत हांगा मॉडर्न 10थांतलो हांगासर गेम्स स्टार्ट जातली. त्या प्रमाणे खो खो आसा, मागीर आमचे GEC ग्रावंडाचेर आर्चरीज जातले. सो एकंदर ह्या सगळ्या स्पोर्ट्साची नॅशनल गेम्साची सगळी तयारी जाल्ली आसा. आतांच स्पोर्ट्स मिनिस्टरान सांगले त्या प्रमाणे अजून पर्यंत ते आपली जी कितें तयारी आहा उरल्या अजून पर्यंत ते सगळे कडेन पासय मारीत आसा आणि गोंयभर म्हाका दिसता नॅशनल गेम्स आणि जगा भितर एक बरें नांव लौकीक करपाचें आसा अशें ताणी म्हणून दाखयल्लें आसा. आज Honda Sports Complex along with my venue commandant and all the officials ज्यांचेर ही जबाबदारी आसा ह्या वेन्यूचेर जितल्यो गेम्स जातल्यो तेजी स्मूथ कंडक्ट जावपाक. त्या दृश्टिकोनांतल्यान कितें उरिल्लें आसा किंवा कितें चुकिल्लें आसा ताजेर थोडोसो एक नियाळ घेवपा खातीर आमच्या ऑफिसरां कडेन इंटरेक्शन करपा खातीर हांव आयिल्लो आशिल्लो. आज एकंदरीत एक नजर जर मारली जाल्यार आय थिंक दीस इज द बेस्ट कॉम्प्लेक्स अँड माय वेन्यू कमांडर एंड एंटायर टीम हॅज डन द व्हेरी गुड जॉब. सो आय एम व्हेरी कॉंग्रॅच्युलेटिंग टू ऑल द टीम मेंबर्स. हांव सदांच म्हणटा की सांघीक कामगिरी जी आसा पळय ती सारकी फळादायी आसा. देर शूड बी अ कोऑर्डिनेशन नॉट ओनली इन बिटवीन द आवर गव्हर्मेंट ऑफिसर्स एंड द गव्हर्मेंट बट ज्यो टीम ज्यो एजन्सीज ज्यो आमी बोर्डार घेतिल्ल्यो आसा त्या एजन्सी कडल्यान काम करून घेवप हें खूब कौशल्य जावन आसा. कारण एजन्सी नोज वॉट इज टू बी प्लेस टू वेर एंड दॅट इज वाय आय ऑल्सो कॉंग्रॅच्युलेट टू द एजन्सी दॅट इज SFA or the overlays team, the ACT team. ACT's work has to be tested now. त्या दृश्टिकोनांतल्यान द बेस्ट डेलिव्हरी दिवपाचो आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा. आय हॅव जस्ट इंटरेक्टेड विथ द DOC हू इज गोईंग टू हॅव दीस कॉम्पिटिशन अँड द रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर बाय हिम. त्या वेळाचेर ताणें प्रश्न केलो त्या वेळाचेर सांगलें की आमकां जी फॅसिलिटी जी आसा इज वन ऑफ द रिनाउंड फॅसिलिटी आनी म्हाका दिसता गोंय सरकार अशे तरेचे वेन्यू डिझायन करपा खातीर खंयच कमी पडना. हांव सकाळीं जेन्ना बॅडमिंटनाची आमची मेडल सेरेमनी जाल्ली आशिल्ली आनी टुडे वॉज द लास्ट फायनल डे त्या वेळाचेर हांवें अशें सुद्दां एका जो ऑलिंपिकाक भाग घेतिल्लो मनीस ज्याणे बर्लिन गेल्लो आशिल्लो, लंडन गेल्लो आशिल्लो, अशे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी अशे तरेचो सेटअप जो आसा तो आय हॅव नेवर सीन और इट इज टू दॅट इंटरनॅशनल स्टँडर्ड. हे सुद्दां आज एप्रिशिएशन्स हॅव बीन गिवन बाय दोज पीपल. What it says, what it means, that really we have taken this 37th National Games as a vision आणि हे सक्सेसफूल करपा खातीर आमकां जितल्यो काही गोष्टी फायन ट्युनिंग करपाक जाय. आमी अशे तरेचो एक सुद्दां आमकां फाटल्यान बोट दाखोवपा खातीर असो तरेचो एक सुद्दां स्पेस उरपाक जायना. हेजी जबाबदारी म्हजे सगळे वेन्यू कमांडंट घेतात, तांचे एसिस्टंट वेन्यू कमांडंट घेतात, म्हजी टीम घेतात कारण इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. I have given a free hand to the venue commandant. In case emergency arise, त्या वेळाचेर it is their call to take any decision for the successful organization of these games. As you all know that this is the biggest games festival in the entire, not only the India, but the entire world. Such a huge numbers of athletes are supposed to be participated in the 37th National Game with the 6,000 plus technical officials, the DOCs and the SSA volunteers. We all together from the 19th to 9th of November. Amka almost 16,000 the people will be there in and around these venues. त्या जाग्याचेर 43 disciplines, 28 venues
and 10,000 plus athletes plus 6,000 plus officials are going to be a part of this national games. I wish all the athletes who have been come over here. I am very much congratulating and thankful to my own student volunteers who has actively participated. Because I already posted one Facebook post congratulating them. कारण जो एन्थ्युझम जो आजच्या आमच्या भुरग्यांनी दाखयलेलो आसा, स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट जी दाखयलेली आसा ती खूब म्हत्वाची आसा. आणि तांचो जो अनुभव जो आसा तो त्यांचो अनुभव त्यांच्या मुखावयल्या करियरा खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. द ऑफिसर्स जेंकां एज अ बेसीक नॉलेज सोशल मायंड जेन्ना वेळाचेर आमी तेंचे ट्रेन जातले त्या वेळाचेरूच दे कॅन गीव द बेस्ट डिलिव्हरी. आणि म्हाका दिसता गोंयान फुडें नॅशनल गेम्स बरोचसो तेंप जालो, आयज जाता फाल्यां जाता, आयज जाता फाल्यां जाता. फायनली दीस मोमेंट हॅज बीन किक्ड ऑफ and I think we all are very lucky to witness this a very inspiring or the motivational moment. I wish all the athletes who are going to come and play in the state of Goa आणि ह्या सगळ्या खेळगड्याकडल्यान आमच्या भारताचें नांव मुखार वचचें. हो जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आज आमी क्रिएट केल्ले आसात इट इज नॉट ओन्ली फॉर द नॅशनल गेम्स. हो आमी लिगसी प्लॅन तयार केल्लो आसा आणि लिगसी प्लॅन तयार करता आसतना मुखार कशे तरेचे एथलीट्स तयार जातले. कारण खेळ आणि कला ह्या दोन्ही गोष्टी कडेन हांवें खूब प्राधान्य दिल्लें आसा. ही जबाबदारी खेळाची जबाबदारी म्हजे कडेन ह्या 2 वर्सांक येयल्ली आसा. हे 2 वर्स येवचे पयलीं हांव 2च शब्द उच्चारतलो, तो म्हळ्यार खेळ आणि कला ह्या मनशाचें एक नाव, मनशाचो गांव आणि तेची स्वताची एक वेगळी आगळी वळख निर्माण करता. आणि तातूंतल्यानूच गोंय सुद्दां अशा तरेच्या खेळगड्यांच्या बरोबर मुखार वचपा खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न केल्लो आसात. हो प्रयत्न जर आमी कित्याक करपाक जर फावले जाल्यार आमचे गोंयच्या लोकांचो आशिर्वाद, गोंयच्या लोकांचो प्रेम. आणि म्हाका दिसता हांवें वेरी एक इन्सिडंट सांगपाक सोदता. नॅशनल गेम्स जावच्यो शापुरा रिवराचेर जो आमचे एक कनोईन कयाकिंग हो गेम जावपाक टुर्नामेंट जावपाक आसा ते लागणार एक शेतकऱ्यांचे शेत तांच्यांनी ह्या गोंया खातीर ह्या खेळगड्यां खातीर आपले भाताची कापणी केली. आय हॅट्स ऑफ टू ऑल दीस फार्मर्स विदाउट एनी कांयच हेजिटेशन नासता आसतना ज्या वेळाचेर अशे तरेचे जेन्ना व्यक्ती ज्या वेळाचेर हेका जेन्ना प्रोत्साहन दितात. तुका वांयगणी सारकेलो बीच आसा त्या जाग्यार 10 फिशरमॅनाचे पोट जे आसा ते 10 दीस बंद उरतात. ज्या जाग्याचेर ते बरेचशे अर्न करतात दे आर होल हार्टडली केम अप विथ द सॅक्रिफायस. आणि हांव सदांच म्हणटा त्यागा शिवाय कांयच मेळपाक शकना. आणि त्याग जो मनीस करतलो पळय तोच यशाचें शिखर गाठपाक शकता. आणि म्हणूनच बरेचशे काही गोष्टी बरेचशे लोकांनी आज त्याग केल्लो आशिल्लो. म्हणून आजचो हो जो दीस जो आसा भारतान गोंयान खातीर राष्ट्रीय खेळ जो जाता, गोंय पर्यटन मळाचेर, गोंय तुगेल्या आपल्या संस्कृतीच्या मळाचेर परजळता. पण आज खेळा मळाचेर सुद्दां लखलखतले असो विश्वास म्हाका आसा. आणि हेकाच धरून हांव राष्ट्रीय खेळाचें आयोजन आज गोंय सरकारान केल्लें आसात. हांव आभार व्यक्त करता डॉक्टर प्रमोदजी सावंत गोंयचो मुख्यमंत्री आदरणीय आमच्या भारताचे पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्रजी मोदी आणि युनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकूर हू हॅज गिवन दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू होस्ट दीस 37 नॅशनल गेम इन द स्टेट ऑफ गोवा. सकाळचे बरोबर 7:02 एम आय राईट मॅडम. आवर ओन चीफ गेस्ट ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर अँड एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा श्रीमान रवीजी नाईक अलॉंग विथ द म्युनिसिपल काउन्सिलाचे चेअरमॅन श्री रितेश बाब नाईक, द लोकल जिल्हा पंचायत मेंबर अँड द सरपंच ऑफ दिस विलेज पंचायत मेंबर अलॉंग विथ द फेडरेशन प्रेसिडेंट अँड द DOC इज गोइंग टू इनॉर्गेट दिस फॉर्मल ओपनिंग. अँड देन आफ्टर आमचो गेमीक एक्च्युअल सुरवात जातली. म्हज्या माहिती प्रमाणे DOCच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याच दिसा बरोबर 11:30 वरांचेर सुद्दां आमची मेडल सेरेमनी जातली. त्या मेडल सेरेमनी सुद्दां आणि असंख्य भुरग्यांच्या उपस्थितीन हे सगळ्यो काही गोष्टी मुखार व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. सो फोंड्या खंयचे इव्हेंट जातले? मॉडर्न पॅन्थॉलॉन जातलो, खो जातलो. आफ्टर मॉडर्न पॅन्थॉलॉन खो हांगसर जातलो. नंतर तायकोंडो जातलो. हे 3 प्रकार जे आसा ह्या फोंडा कॉम्प्लेक्साचेर आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीच्या कॅम्पसान आमचे आर्चरी सारकेलो आज स्पोर्ट्स जातलो. तोय वेन्यू परिपक्व आसात आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचें प्रॉपर प्लॅनिंग आसा. तुमी सभोवतली जर आमी एक नजर जर मारली जाल्यार एंटायर बाय टुडे नायट ऑर टुमारो 25 तारखेक दनपार म्हणल्यार हो सगळो सेटअप जो आसा तो हेजे पेक्षा आडीच चकाचक जातलो. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे वेन्यू कमांडंट जे शी इज टेकिंग व्हेरी गूड लीड
आमचें एकूच इंटेन्शन आसा होस्टींग अ गेम तेजे बरोबर ती कश्यो दिसप कारण प्रत्येक स्पेक्टेटर जर कसो येतलो ताका कश्यो दिसल्यो सभोवतीचो परिसर कसो आशिल्लो हे सगळे दृश्टीकोनांतल्यान तांकां आमी मुखार व्हेल्लो आसा थँक्यू. आउटडोर जातलो काय इंडोर जातलो खंयचो मोस्ट प्रोबेबली इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडिशन बट वी आर स्टँड बाय अल्टरनेटीव आमी केल्लो आसा त्या दिसा हांव पयर आयिल्लो त्या दिसा मॅडमांनी हांवें इन्स्पेक्शन केलो आनी ऑलरेडी जे कांय गोश्टी आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आशिल्लें सजेशन दिल्लें आशिल्लें इज ऑलरेडी ऑन द प्रोसेस बट डेफिनेटली वील ट्राय टू सी दॅट नाव आमी ऑलरेडी हँगर गिरेक्ट केल्लो आसा क्वेश्चन डज नॉट अरायव पावस केन्ना येतलो तें आमी सांगपाक शकना बट वी आर नॉट गोईंग टू प्रिपेर बोथ द वेन्यूज बट नाव वी हॅव फर्मली डिसायडेड दॅट अवर खो डिसिप्लीन इज गोईंग टू बी हेल्ड इन द जर्मन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांतल्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.